नमस्कार. आमचे बरोबर आसात लिबिया लोबो सरदेसाय. गोंयच्या मुक्ती लढ्यातले एक म्हत्वाचें आनी एक धगधगते अग्निकुंड जेन्ना पेटिल्लें तेन्ना वामनराव सरदेसाय आनी लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी जें पळय कितें काम केलां ह्या मुक्ती लढ्या खातीर तें सामकें भांगराच्या अक्षरान बरोवन दवरपा सारकें आसा. लिबिया लोबो, तुमकां आमच्या टीव्हीच्या ह्या इंटरव्यून हांव तुमकां येवकार दिता. तुमकांय देव बरें करूं. आमी तुमचे स्वातंत्र्य लढ्याचेर तुमचें केल्लें काम हें आमी कोण विसरूंक शकनात. आज आमी तें उलयतलेच, पूण आज आमी मुखेलपणान उलोवपाचे आसात वामन बाब सरदेसाय, कोंकणीतलो एक बरो कवी, सुटके झुजारी, गव्हर्मेंट राजदूत म्हणून आंगोलाक गेलो, तांकां पद्मश्री मेळ्ळी आनी वेगळ्या क्षेत्रांत भितर गोंयच्या इतिहासान आपली एक नाममुद्रा ताणें उमटावन दवरल्या. तुमचो तो घोव आसाच, पूण ताणें वेगळ्या कामान वेगळी जी पळय वेगळी कामां केली आनी आपल्या कर्तृत्वाचो पळय छाप पळय गोंयचेर दवरल्या, ताजेर आमी उलोवपाचे आसात. आनी ही इंटरव्यू म्हाका दिसता अशें की इतिहासान उरतली, लोक ते आयकतले. वामन बाब सरदेसाय, लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी केल्लें काम, तांचे वेगळ्या क्षेत्रांत तुमी जें पळय कितें करून दवरलां तें तरणे पिळगे मुखार वचपाक जाय. हो आमचो ह्या मुलाखतीचो हावेस. हें तुमचें बरेंपण. बरेंपण तुमी आमकां वेळ दिलो. तुमी वेळ दिलो आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, आतां स्वातंत्र्य सैनीक थोडेच उरल्यात. ह्या सुटके झुजाऱ्यांनी जें पळय कितें करून दवरलां तें नवे पिळगे मुखार वचपाकूच जाय. हो आमचो मुलाखतीचो हावेस. सो म्हाका म्हजो पयलो प्रश्न तुमकां तोच आसतलो की तरण्या पिळगेक मुक्ती लढ्यान पळय जें कितें करून दवरलां तें आमी आनीक मुखार कशें व्हरतले? तुमच्या मनान कितें कल्पना आसात? आमचे मातशे वळख आसल्या लोकांक कितें पण स्फूर्ती मेळटा न्ही. सामकें 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 होय काय ना? बरोबर. न्ही, स्फूर्ती जायच, पूण तुमकां दिसता आतां गोंय मुक्त जाल्यार, एक 1961 मुक्त जालें, आतां जवळ जवळ 60 वर्सां जालीं, अशें दिसता की कितें तरी करून दवरलां काय लोक पिळगी विसरत आसा? लोकांनी कितें करून दवरलां हें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान कितें करून दवरपाक जाय अशें दिसता. गव्हर्मेंट आतां आमी पॉलिटिक्सांत वचूं नये, कित्याक काय म्हण सांगल्यार ही पॉलिटिकल इंटरव्यू न्ही. पॉलिटिकल जाऊ, पूण लिबिया बाब एवरीथिंग, वामन बाबा एवरीथिंग. आमी पॉलिटिक्स केलें, पण आमी दुसरे भाशेचे पॉलिटिक्स केलें. आमी कन्स्ट्रक्टिव्ह पॉलिटिक्स केलें. एक्झॅक्टली. आनी पॉलिटिक करप म्हळ्यार स्वातंत्र्य लढ्यान उडी घेवप म्हळ्यार पॉलिटिक केलें म्हणटाले. पर्सनल पॉलिटिक्स आमी केलेंच ना. आमी जें कितें केलें तें आमचे खातीर केलें ना, आमी गोंया खातीर केलें. गोंयांक बरें जातलें तशें आमी केलें. आमकां कितें जावं, आमकां दुखलें सुद्दां जाल्यार आमी गोंयचें हें पळयताले, फुडार पळयताले. बरोबर. होय, समजलें तूं? गोंयांक उपकारना तें करून कोणेच फायदो ना. सारकें सारकें. म्हाका लिबिया बाब सांगा, तुमी पयले खेपे वामन बाब सरदेसाय खंय मेळ्ळे? म्हाका याद जाता ती 1954 आमी मेळ्ळी. आनी ती कितें म्हणल्यार हांव पयलीं ताका वळखनाशिल्लीं. 1954 सत्याग्रह जेन्ना जालो तेन्ना कावासी जहांगीर हॉल म्हणून बॉम्बे बरें व्हडलें हॉल आहा, तुमी जाणत जालें, 3 मजल्यांचें. म्हाका दिसता हजारांनी लोक थंय वता. आनी थंय एक मिटींग आपयली. सत्याग्रह करपाक लोकांक सगळीं तयार जाले. म्हणजे तेन्ना कितें जालें, आमकां हुमाळोच आयिल्लो सत्याग्रह जाता म्हण सांगल्यार. आनी मातशे लोक अजून गांधीजीचे सत्याग्रहाक विसरूंक नासले. तेन्ना अजून उंचान आशिल्ली इंडियेची हाची उंचान आशिल्ली स्वतंत्र लढ्याची. ते उंचान लोक आयिल्लो. आनी ही सत्याग्रह फकत गोंयकारांचो न्ही, गोंयकार कमी आशिल्ले पूण बाकीचे सगळे आशिल्लेच. आनी हॉल सामकें भरलेलें की सत्याग्रह म्हणजे आतां सगल्यांनी मुंबय पळय लोक आशिल्ले, तांणी सगल्यांनी लोटशें गोंयान आनी पुर्तुगेजांक धांवडायचें, हो हेतू आशिल्लो. म्हणटच जंय मय लोक आपआपलें कितें कोत्ताले पळय ते सगळे आयलेत आनी हॉल भरलो. आनी आमी थंय गेल्लीं. आनी म्हाका दिसता स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंब्ली मिस्टर कुंटे म्हण कितें कुंटे म्हण नांव जाणा आशिल्ल्या तेन्ना आमी ह्या मोठ्या लोकांची नांव आमकां ते तितले मोठे आशिल्ले की आमकां पयस लागताले. ते आमकां लागीं नाशिल्ले ते आमकां. आमी तितली व्हडी नाशिल्ली न्ही. म्हणटच कुंटे आयलो आनी मिटींग चलताली आनी सगल्यांनी नांवां दिवंक जाय आसलीं. आमी सगळीं गेलीं. आतां आमी सत्याग्रह एका फाटल्यान एक पतली म्हण कोण करूंक जाय तशें बॅचीस पळोवंक गेल्यार 15 मिनीट नोको जावंक ना
सट्ट करून ताणें मिटींग थांबयली अकस्मात मिटींग थांबयली आनी एक कोण आयलो आनी चीट दिली ताका चीट वाचली आनी कितें म्हणल्यार एक पॉल म्हणटा आमी इंग्लीश एक ग्लूम असो पातलो कित्याक तो असो उलोवंक लागलो आनी कितें आमकां समजलें ना कितें म्हणून उमेद चलताली आशिल्ली पळय हुमाळो आयिल्लो तो सगळो असो थंडाय कशी जाली आनी ताणें सांगलें प्रायम मिनिस्टरान सांगलां सत्याग्रह बंद करचो म्हणून नेहरू जवाहरलाल नेहरू त्यांना हे काडिल्लें की सत्याग्रह करचो न्ही म्हणून हय ना हांगासर लोकांक मारले न्ही कुत्रे कशे मारले आनी उडयले म्हणटा सांगलें बंद कर म्हण रोखडोच म्हणटा ताजी वर्द आयली म्हणटा बंद जालो म्हण आनी बंद जालो जाल्यार आमी कितें करचें आतां सगळें सारको हें जालें निर्शेल्ले भशेन जालो सगळो लोक वर्द अशी आयली म्हणटा आमी कितें करतले आनी नांवां दिवन कितें करतले म्हणटा सगळे भायले भितरले लोक अशे आमी थोडे गोंयकार आशिल्ले ते मागीर एकठांय जालेत आनी आमी उलोवंक लागले आनी थंय आमी मेळ्ळी सत्याग्रह जालोच ना तुमी तेन्ना लिबिया यू वेर ए बॉम्बे गर्ल एब्सोल्युटली हय सो तो तेन्ना गव्हर्मेंट सर्वेन आशिल्लो वामन बाब तेन्नाच तो आयिल्लो वर्धाक सावन टू ऑफर सत्याग्रह ओके सो वर्धा गांधी आश्रमान ते आशिल्ले होय सेवाग्रामान आशिल्ले हय मग हो सगळो ग्रूप तेन्ना थंय आशिल्लो होय तेन्ना ताका हांगासर तुरुंगांतलो भायर सरलो न्ही ताका कसलेच पॉलिटिकल आनी सिवीक रायट्स नाहली कोण ताजे कडेन उलयना घरान ताका सांगलें तूं हांगा येनाका नाजाल्यार पुलीस सद्दां रामगेर येतले म्हणून म्हण ताका घर नाशिल्लें तो आदी पळय एका रुमार रावतालो थंय रावतालो पूण ताका जोड ना शिकप ना कांय ना म्हणजे आउटकास्ट कसो तो गोंयच्या मुक्ती लढ्यान पडचे पयलीं मेडिकल स्टुडंट आशिल्लो गोंयांत तो लढत चलयत आशिल्लो भुरगेपणांतून सो ताजे भितर एक पयलींच्यान होय पयलीं पासून ते ह्या मिटिंगे उपरांत सगळे लोक गेले फाफसले गोंयकार ते उरले म्हणजे आमचे मातशी थंयसर गट जाली एक आनी थंय आमी एकामेकाक मेळ्ळी थंय आनीक म्हजे दुसरे मित्र आशिल्ले विष्णू नायक बी सगळे आनी ताचे विष्णू नायक हांगा तुमचो ग्रूप आशिल्लो पयलीं बॉम्बे वय आमी नॅशनलिस्ट ग्रूप आशिल्लो आनी कोंकणी खातीर कोंकणी तेन्ना मातशी सुरवात जाली 1955 हें तेन्ना चलतालें 55 54 तेन्ना म्हाका बरी याद जायना कोंकणी सेक्शन सुरू जाल्लें जाल्यार कितें केल्लें जाल्यार ओके अशें कितें जाल्लें दिसता कोंकणी सेक्शन म्हणटा आमी ते कोंकणी सेक्शनाक लोक हांवूय ऑल इंडिया रेडिओन काम करतालीं पूण हांव लायब्ररीन आशिल्ली आनी ती लायब्ररी आशिल्ली बेसमेंटान म्हणटा म्हाका वयर कितें आतां ऑल इंडिया ती चडशी खबर आसनाशिल्ली कित्याक हांव लागींच रावताली म्हाका हे वच एकदम सोंपें जाताली आनी हांव आनी ऑल इंडिया रेडिओन म्हणटात येतात लोक आनी वेतात लोक स्टाफ आर्टिस्ट आनी कोण म्हण कितले जाण पूण मोठे मोठे लोक येताले आनी तांकां पळयताले बी आमी केन्ना केन्ना अशें पूण इतलो इंटरेस्ट नाशिल्लो आय एम नॉट एन आर्टिस्ट सो मागीर थंय तुमी मेळ्ळी आनी मागीर आमची वळख जाली मागीर म्हाका कळ्ळें की तो कोंकणी सेक्शनान आसा म्हण कित्याक तो कोंकणी सेक्शनान नाशिल्लो तो एक्सटर्नल सर्विसाक तो जसो आयलो वर्धा थावन आनी सत्याग्रह बंद जालो की तो कितें करतलो म्हणटा कॉन्सल आशिल्लो क्वेलो म्हणून विन्सेंट क्वेलो तो तांकां अशें म्हणटा कशें काम करूंक जाय स्वतंत्र हेचें हो कितें ते तो पॉलिटिकल आशिल्लो न्ही नॅशनलिस्ट म्हणटा तांकां ते राखूंक जाय करूंक जाय कितें दवरूंक जाय अशें म्हणटा ताका काडलो आनी पुर्तुगेज जाण हाडलो म्हणटच एक्सटर्नल सर्वीस डिविजनान नोकरी दिली आनी थंय तो कोंकणी सेक्शनान थावन तो आपलें काम करतालो कोंकणी सेक्शनाचें न्ही तें काम तें दिल्लीचें आशिल्लें एक्सटर्नल सर्विसीस म्हणटा तो सगळें रेकॉर्डिंग घेतालो गोंयकारांचे मोठे मोठे अरमान मिनेज बी सगळे आशिल्ले पळय तशे आलेशियस सुवारीस आनी तांचे म्हणणें गोंयचेर आनी तो एक्सटर्नल सर्विसीसान मागीर तो भायल्या लोकांक वयताले एक्सटर्नली बुयण करताले ऑल इंडिया रेट काम आनी कोंकणी सेक्शन जालें म्हणल्यार थंय तांकां स्किट्स बरयतालो सॉंग्स बरयतालो सगळे कोंकणी सेक्शन वयर काडपाक दिव्याबाई एक क्वेश्चन आहा इंडिया गव्हर्मेंट गोंय मुक्त करपाक सारको इंडिया गव्हर्मेंटान तेंको दिलो ना नेहरून सारकें काम केलें ना अशें तरेची क्रिटिसिजम हालीं आमकां आयकूंक येता पूण ही एक्सटर्नल सर्वीस पळय जी आशिल्ली ताका इंडिया गव्हर्मेंटाचो तेंको आसतालो गव्हर्मेंट चलयतालो न्ही ती
आनी तातूंत भितर पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडिओ. आनी तातूंत भितर गोंयच्या मुक्तीचो प्रचार जातालो. वय जातालो अलॉंग विथ अदर थिंग्स ऑफ इंडिया येस ते जातालेच. जातालें. म्हणजे हाजो अर्थ असो की वामन बाब वर्ध्याच्यान थंय आयलो, तो गोंयच्या मुक्ती लढ्यान भायर काडलो म्हणजे ताजे सिवील रायट्स काडून घेतिल्ले. तो दिल्ली मुंबय आयलो. मुंबय येतकीर ताका एक्सटर्नल सर्विसीन वर्धाच्यान बॉम्बे आलो. थंय 4.5 वर्सां हारलो. हय थंय ताणें मीर काडलो. मिरहो हे रवींद्र केळेकार तो हे सगळे मिळून मीर काडटाले. हाणेच काडलो तो. हा. ओके. हा आनी ते इशू आहा आमचे कडेन. कित्याक आमी ते पळयतात अजुनूय. कित्याक तो बरोवपीच आशिल्लो न्ही सामकें. मूळचो. म्हणून सामकें. ताका ते सोंपें जालें थंयसर करपाक. हय बरोबर. म्हणजे तो भोंवलो थंयसर. नागपुराक सगळे गोंयकार बेंकार आसा पळय. रविंद्रान ताका विचारलें, हय. अरे कोण हा वाचतलो हांगा कोंकणी काय? म्हणून लागलो ना 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 जायतो गो. आनी वचून तांकां मेळ्ळो तो थंय. हा. आनी तांकां सांगलें आमी पत्र काडटा म्हणून. आनी कितें कित्याक थंय मागीर गोंयचो प्रचार ताणें केलो. मिरगांव हांवें पळयलां इतलें बरें. सामकें आतां पयलीं टॅबलॉयड येतात तशें, ताजें प्रिंटींग इतलें ब्युटिफूल, तातूंत भितर पोयम्स, कोंकणीचो प्रचार सगळे एका तेंपार मुळावण ताणें घाल्या. तो एक बाय कशी आशिल्लो ऑफ लिटरेचर. yes, yes. ताका कितें म्हणून ना, तो उलयत नाशिल्लो. तो बरोवपी उलोवपी न्ही. हय. सो मुंबय तुमी एकठांय त्या मिटिंगेन मेळ्ळी. पूण मागीर मागीर म्हाका कळ्ळें की तो वयर ऑल इंडिया रेडिओचेर आहा म्हणून. पयलीं म्हाका खबरूय नाशिल्ली कोण आसा पळय ते. आनी मागीर आमी मेळूंक लागलो अशें. आनी मागीर उलयता उलयता कितें म्हणटा मागीर ताकाच हें जालें, आपूण हे भायल्या लोकांक करता, आमकां गोंयच्या लोकांक कित्याक करूं ना, कितें करचें म्हूण उलोवंक लागलें. थंय एक आनी आमची कोंकणी चलताली न्ही. थंय आमच्याच गांवचो एक पाद्री आशिल्लो, फादर मास्करेन्स म्हूण. अल्ट्रा नॅशनलिस्ट H.O. मास्करेन्स. H.O. मास्करेन्स करेक्ट. सामको व्हडलो नॅशनलिस्ट. ताजे खातीर सगळे लोकांना नांव गांवचो आयकलां. न्ही. सारकें. म्हणटच हांव सामकी म्हणटा तो म्हजो बापूय कसो जालो. आमच्या घरान नॅशनलिझम नाशिल्लो, पूण म्हाका ताचो सारको तेंको आशिल्लो. त्या वेळा वेळेला ह्या सगळ्या सुटके झुजाऱ्यांनी मास्करेन्साचें नांव परते परते बरयलां. वय वय तो सामको स्फूर्तीदायी मनीस पूण म्हणून. आमी सगळीं ताजे कशीं वतालीं. सेंट सेबॅस्टियन स्कुलान दाबुलान आसतालो. हय. आनी थंय आमी सगळीं कितें करूंक जाय जाल्यार कोंकणी विशीं कितें जाता सारकें बरें ना, कितें करचें ना करचें तें सगळें ताजे कशीं वतालो. तो लिडर कसो तेन्ना. हां. आनी मागीर आमी ही मांडणी काडली. ताणें मान्य केलें अशें आनी करचें. मागीर कशें काडलें. मागीर कोणाची मदत येतली अशी तशी तुमी खंय मेळटाली? ऑल इंडिया रेडिओचेर मेळटाली काय भायर मेळटाली? ऑल इंडिया भायर आमी मेळनाशिल्ली. भायर कित्याक आमी मेळटाली? आमी कामाक वता पळय जर आमी केन्ना मेळ्ळी जाल्यार. ना जाल्यार हांव घरा वतालें. ते कितें करतालें कोण जाणा. हांव म्हजो क्वेश्चन तुमकां सिंपल आशिल्लो. तो असो की वामन सरदेसाय आनी तुमी दोगूय जाण एकठांय येवन काम करपाचें अशें तुमी केन्ना थारायलें? आमी ते थारावंक ना. ते योगायोग कितें जावन आयलें. अशें थारलेल्यो गजाली न्ही ह्यो. आनी थारूनय जायनात. सो तुमी बॉम्बे काम करता आसतना कितें जालें तांकां जाय ते तांणी थारायलें हें सगळें आतां रेडिओ बाडिओ करचो. पूण तांकां हांव नाशिल्लीच. कित्याक क्रिस्तांव चडशे भागूच घेनाशिल्ले. ते आपलें मन सगळें. सारकें. हां. आनी ते मातशे प्रो पोर्तुगीज म्हणून येता? ना 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 पोर्चुगीज कोण नाशिल्ले. पूण ते तिरायत. तर स्थितप्रज्ञ म्हणटा आमी ताका. पळोवन वचना पोर्तुगीज चलता, इंडिया चलता. आनी ते बरे आशिल्ले, वेवस्थीत आशिल्ले न्ही ते. तांकां कितें त्रास बी काडपाची ती संवय नाशिल्ली. नाशिल्ली. हां. सारकें. कसली खटपट करपाची. सॅटिस्फायड लोक. सुसेगाद न्ही, सॅटिस्फायड. तें कांय ना. हांगासर बेंसपाट घरा बारा आसतालीं. वर्सा येताले. तांकां कांयच ना. सारकें. प्रो पोर्चुगीज अशें न्ही आशिल्ले ते. कित्याक ना कळ्ळें. ना तशें ना तें. पूण कितें जातालें, पूण ते पॉलिटिक्सान पडनाशिल्ले. थोडे जाण सो तुमी एकठांय येवन डिस्कस करताले गोंयचें लडो, गोंयचें राजकारण, गोंयचें समाजकारण, पोर्तुगीज वचून इंडिया येवपा जाय ते आशिल्ले. पूण इतले डिटेल्ड आमी वचूंक नाशिल्ले. एक हेतू आमचो आशिल्लो. एक गोंय आतां इंडिया स्वतंत्र जाली, गोंय स्वतंत्र जावंकूच जाय. सो म्हाका एक सांगात, फुडें आतां गोंयचें कितें जातलें पळय तें कोणेच विचार केलो ना. 19 डिसेंबर 61 पर्यंत. म्हणजे हाजो अर्थ आनी ताचे परिणाम आमी आतां भोगता. न्ही म्हाका एक लिबिया बाई जाय आशिल्लें अशें की 54 तुमी मेळ्ळी. 55 ते फुडें 6 वर्सां. सांगता हांव कशें जालें पळय ते सगळे मुय म्हणटा पळय ती सोदूंक लागले एक बायलेच्या वॉयसाक. तांकां कितले जाणां मागले तांणी. रेडिओचेर काम करतालीं ती. आनी पूण कोणूच आपलो घर सोडून तयार नाशिल्लीं. आयकलां.
म्हणटरी ह्या फादर मास्करान सांगलें ताका पळय तुमी हांगा तुमी सोदतात आनी हे तुमचे बरोबर आहा सगलो उगोत ओ. ताका कित्याक व्हरनात तुमी ताका कित्याक विचारिनात सो हे खंय व्हरपाक ही आतां रेडिओ चलोवंक जाय न्ही भुमिका ओ तो तुमी थंय डिसिजन घेतलो घेतले आनी तयारी केली Very केली nice. पूण मनीस नाका चलोवपाक हय हा? हय हो आशिल्लो योग निकला मिनेस हांगा पळून आयिल्लो ताणें सांगलें आपूण वता म्हणून हा बरोबर भुमिकाच रावूंक जाय न्ही तें म्हणजे सामकें. तें कितें तूं हांगा वचना हॉटेलान रावंक वचना तूं रायट म्हणजे ते त्रास काडूंक कोण तयार आशिल्लो हय. तो जाणटो जावन ताणें सांगलें आपूण कितें आपूण आयलांच आतां लडत सामकें. चलोवया हय. तो जालो दोगूय जाण आशिल्ले बट ते फादर मास्करान सांगलें ताका कित्याक विचारना तेन्ना तिका बाका म्हणप ना हय 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 ताका म्हणो ताका कित्याक ना म्हणटच हांवूय ऑल इंडिया रेडिओचेर आशिल्लीं म्हाका आनी हांव आशिल्लीच पयलीं पासून हातून गोवन यूथ लीग आनी आमी चलयताले आमचें काम हय आनी धाकटी आसतना सावन आमकां म्हणजे म्हाका लोक ते व्हडले व्हडले मेळटालेच आमी खरें म्हण सांगलें जाय गांधीच्या वेळार सुद्दां त्या मुवमेंट आमी भुरगीं आसतना सुद्दां आमी पळयलां बिकॉज वी हॅव सीन मोर्चा पळयल्यात लोकांक मारला तो पळयला रक्तां व्हांवल्यान ती पळयल्यात तुजे मुखार बॉम्बे इतलें सगळें घडटालें घडटालें तें सगळें हांवें भुरगेपणार पळयलां पळयलां सो तुजे भितर एक पयलींच्यान एक नॅशनल सारकें रोमलेलें बट ते कितें तें म्हाका तेन्ना समजूंक नाशिल्लें भुरगेपणार पूण तें भितर रक्तान तुजे सारकें म्हाज्या आशिल्लें. बेदिल्लें सारकें तें उपरासतलें म्हणटा कोण मेळना आनी एक कितें जावंक जाय न्हू जाता अशें दिसलें हांवें डिसिजन घेतलें चल हांवूच वतलें म्हण कितें मेळलें बरें तेन्ना पयलें कितें एनावन्समेंट करूंक जाय आशिल्लें कांयच म्हाका एक सांग तूं जेन्ना ठरयलें आपूण भुमिगत रावन रेडिओ स्टेशन चलयतली तुज्या घरच्यांनी सपोर्ट केलो कितें केलें हो एक क्वेश्चन येताच हांवें म्हजी नोकरी सोडली आनी पूण हांवें घरा कांयच अशें सांगलें ना म्हाका कोण धाडटलो आशिल्लो परवानगी मेळ्ळो तुका कोण परवानगी दिता सारकें बरें पळोवन आनी एज कितली तुजी तेन्ना आसो म्हाका कोण याद करता आतां चल मागीर परवानगी कोण दिना न्ही सारकें म्हणटा कितें सांगचें हांव ट्रान्सफर जालें म्हणून सांगलें हांव बेलगांव वता ओ ओ हा 6 म्हयन्या खातीर म्हणजे चलूंक जाय न्हू 6 म्हयने आमकां आमची पोच आशिल्ली 6 म्हयने 6 वर्सांनी हय वी नेवर इमॅजिन ते बाबा इतलो तेंप लागतलो कितें सामकें. पूण एकदां रोमलें म्हणटकच आमच्यान भायर सोडना जालें सामकें खरें सोडूंक जायना जालें बरोबर. कशें सोडटलो हय अशें सो तुमी सांगलें आपूण बेळगांव ट्रान्सफर जाल्यार आमी वतात 6 म्हयन्यांनी येतली म्हणून हय म्हणटाच चड म्हणजे हांचें काम जावंक जाय न्ही कितें तें सामकें. करचें कितें आसा आनी गेली जाल्यार 6 म्हयने जावचे पयलीं आमी आंबोली आयली पयलीं आनी थंय लोक येता वतालो सावंतवाडीच्यान तो आसतालो बट थोड्या दिसांनी कितें जालें ती आमी वेगळीच लोक जाली न्ही निकला मिनेसान आपले बायलेक व्हेल्ली म्हणटा ती कितें तिका कांय काम ना न्ही ती भोवंक लागली म्हणल्यार एक विचित्र कोण मनीस दिसता कोण आयल्यान अशें जालें म्हणटच लोकांक कळ्ळें की बाबा गोंयचेय लोक येवंक लागले बॉर्डरी वेल्यान म्हणजे ही सेफ जागो न्ही म्हणटच थंयसरले बदलले आनी कॅसल रॉक कितें डिजर्टच जाल्लें रेल्वे बल्वे बंद जाल्ली कोण ना सगळो गांवूच ना जाल्लो कोण ना आहलो म्हणटकच आमी थंय गेली आनी मागीर थंय कोण नाशिल्लो पूण तेन्ना निकला मिनेस आयलो ना तो जाणटो म्हणूंक लागलो आपणाच्यान हे त्रास काडनाचो कित्याक आंबोली बरो पावस खूब आनी अशें तशें म्हणटा जायना जालें म्हणटा आमी कॅसल रॉकाक गेली मागीर आमी चिंतलें आतां हे लोक कोण कोण येतलो तिसरो मनीस वतलो तिसरो मनीस जातलें कशें सारकें जायना न्ही तें नाकाच आमीच दोगां करुया चल म्हणटा आमी दोगांच उरलीं मागीर आनी तुमी हें कॅसल रॉकाच्यान तुमकां ही पळय मशिनरी आसा ही मशिनरी तें स्टेशन तयार करप हें कशें जालें तें मुंबयच्यानूच मागीर कोणाक इंजिनियरांक विचारून कित्याक इंडिया स्वतंत्र जाली जायते लोक आशिल्लेत न्ही गोंया खातीर तुमकां सामकें हें मान्य करपाक हें सगळें तुमकां सेटअप करपाक ही मशिनरी हाडून दिवपाक इंडिया गव्हर्मेंटाचोय थोडो तेंको मेळ्ळो तें कोणा मान्यताय आनी म्हणजे सपोर्ट असो मोरल सपोर्टूय मेळ्ळो वय वय म्हणजे आडोवप ना आनी तुमी कांय हिंसक कांय करनाशिल्ले अरे ना, बरे तरेन आमी देशाचें काम करी न्ही देशाचें काम करताले प्रचार करताले तुमी रेडिओचेर बरो लिटररी वर्क आनी पूण आमकां दुसरें एक आसा कितें
नगर हवी स्वतंत्र जाल्ली हय 54 थंय आमचो आंतोन फुटदार दोतोर आंतोन फुटदार आशिल्लो थंय आमकां जेन्ना अशी कल्पना आयली रेडिओची आनी ही तेन्ना ताणें सांगून धाडलें कितें पुर्तुगेजांनी थंयचो 2 ट्रान्समिटर व्हेल्ले वा नगर हवेलीक हम्म. आमच्या कडेन हांगा ट्रान्समिटर आसात म्हणून ते स्वातंत्र्य सैनिकांनी ताब्यात घेतिल्लो हय म्हणजे आमी आतां नगर हवेलीक करचें हें काय खंय करचें असो प्रश्न आशिल्लो पुणून जाणी तो मांडपाचो केलो ते नगर हवेली पयस पडटली सामकें म्हणजे हांगा बॉर्डरीक थावन तें बघिनात easy अशें लोकांक करून गोंयकारांक आयकुपाक जाय. म्हणजे आमी पुर्तुगेजांचेच ट्रान्समिटरान तांकां ब्रॉडकास्ट केलो नायस नायस सो ट्रान्समिटर काडून थंय सेटअप केले थंयच्यान गोंयचे म्हाका एक सांगात ट्रकान सेटअप केले ट्रकान केले हांवें आयकलें हय कित्याक फॉरेस्टान जर तुका वचूंक जाय जाल्यार तुका ट्रक जाय न्ही. ट्रक जाय सो तुमी भितर ट्रकानूच भितर हे सगळे साऊंड सिस्टम मायक बीक सगळं हाडून दवरलो आनीक हो प्रोग्राम केन्ना सुरू जातालो सकाळचो 7 वरांचेर हां आनी सांजचो 7 वरांचेर कोंकणी प्रोग्राम पयलो आनी मागीर पोर्तुगेज पोर्तुगीज प्रोग्राम ओके आनी कोण उलयतालो आमीच उलयताले न्ही तूं आनी तो दोगी जाण होय. उलय हां आनी आमी कितें बरयताले आमीच उलयताले आनी कितें म्हूण सांगतालो तूं आमच्या लोकांक इल्लें आयकुपाक आवडटलें आवय गे आतां ताणें आमी पयलीं पुर्तुगेजांक हय गाळी घालताले म्हणून येता न्ही आमच्याले आतां जाय तशें म्हणपा आतां पूण तुमी म्हणटाले करताले पूण कशें म्हणटाले काय म्हणटा तशी सारकी गाळी घालनाशिल्ली आमी जाणा, तितले जाणा. ना आमी बरी उलयताली तशी पूण आमी तांचेर कोंत्र उलयताले हय पूण कशें म्हाका एक दोन 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 आवय वळी आवय सांग कारण हें तूं पळय उलयता ते लोक आयकतले तांकां आयकुपाक जाय आमकां ना ना आतां कितें सांगलेलें तें कशें ना पूण तशें अशें अंदाज एक दोन वळी ना तांकां तशें आमी करिनाशिल्ले आमी कितें करी हय. एक थीम म्हूण काडून पयलीं धाडटले कित्याक स्वतंत्र कित्याक जावंक जाय आमी ते कित्याक कशें आमचें पाड कोत्तात कशें आमचें नुकसाण कोत्तात तें पयलीं आमी कोत्ताले आनी मागीर तांकां आमी बातमी दिताले बातमी म्हणजे कितें जालें गोंयकारांक त्या वक्तार गोंयकार तुमी जाणात आफ्टर 54 एक बंदी घाल्ली भारतान बंदी जाली म्हणजे कोण यो वचप ना एक पत्र वचप ना एक Blockade. चीट वचप Blockade. ब्लॉकेट सामकी ब्लॉकेट म्हणटा गोंय सामकें हें जाल्लें कितें कितें म्हणटा तें बॉन पडलेलें हय. आनी कांयच जायना आहलें म्हणटा तांकां पत्रां ना कांय ना तांकां कांयच कळोंक जायना आहलें बी आनी पुर्तुगेजांचो पळय रेडिओ हांगासर एमिसोर गो आहलो तो फक्त इंडियेचें कितें वायट जाता पळय तें उलयतालो आनी इंडियेक हें करे सो तुमी ताका जाप दिवपाची जाप तांची आमी थंय जाप आनी तांची आमी कोण न्हू पळय आशिल्ल्यो वायट आनी ते कितें कोत्ताले पळय ते सगळे उगडे हाडटाले म्हणजे लोकांक कळटालें कितें जाता पळय तें. एक्झॅक्टली सो दुसरी कोणाक बाजू लोकांक मारलो कळटा. कोणाक दवरलो खंय भूस घेतली ओ. हे सगळे आमी उगडकीक घेताले सो आतां तुमकां इन्फॉर्मेशन कशें मेळटालें आमची इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार पळय ते स्मगलींग तेन्ना खूब चलतालें बॉर्डरीचेर हय म्हणजे ताचो आमी उपयोग केलो तो एके भाशेन समजालें तूं देर आर ऑलवेज 2 सायड्स टू ए कॉयन म्हणटात ते भाशेन समजालें तूं म्हणजे एक कॉयन वायन जाल्यार दुसरो तांचे कडल्यान आमकां आमचे लोक पत्र धाडटाले सो तुमकां इन्फॉर्मेशन हें मेळटालें इन्फॉर्मेशन मेळटालें व्हेरी नायस तुमी आपल्यालो एक बरो नेटवर्क तयार केलो स्मगलरांक धरून आपशी जालो तो आपशी जालो आमकां ना आमी कडना कोणाक स्मगलरांक मेळूंक ना काय ना अच्छा. कितें आसा थंय बॉर्डर पुलीस आशिल्ले ते राखताले तांकां तांचे आमचे कडेन तांकां दिताले ते आमकां हाडून दिताले दिताले खरें बरोबर आमी इनकॉग्निटो आहले आमी 6 वर्सां कोणाचें तोंड पळोवंक ना पूण मागीर 6 एकामेकाचें वर्सां सोडून. हें तुमी 6 म्हयन्या खातीर गेल्ली कितलो तेंप मेरेन चल्लें 6 वर्सांनी 6 वर्सां चल्लें आनी तुमी जेवप खावप कितें 25 नोव्हेंबर 1955 आमी मुद्दम सुरू केलें तें हय कित्याक 25 नोव्हेंबर 26 नोव्हेंबर म्हणटा पळय तो आमचो गोंय पुर्तुगेजांचो व्हडलो दीस कित्याक काय म्हळ्यार वास्को द गामा सबज्युगेट आयल्लो सारको तेंकलो गोंयांत म्हणटा तो ताचो व्हडलो दीस पण आमी त्याच दिसा सुरू केलें ओके 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 तांकां जाप म्हूण Okay. जाल्यार तूं हय. जरी आमी त्या दिसा करूंक ना 1910 पूण आतां करुया ह्या वर्सा हां हें चालू आसतना पोर्तुगीजांक कळ्ळां आसतलें तुमी रेडिओ स्टेशन चलयतायत ताणें कांय केलें ना कोत्ताले जॅम कोत्ताले जॅम करताले म्हणटा आमी हालयत रावतालीं मागीर तुमी फ्रिक्वेन्सी चेंज करीत रावप हय मातशें हालयली म्हणजे जातालें ओके ओके सो हें तुमकां कळटालें की पोर्तुगीज कशें तरी करून
सेबोटेज करपाक सोदता, हय, सो यू जाता. आर चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी आनी लोक आयकताले, तुमकां मेळटालो प्रतिसाद, गोंयच्यान लोक आयकतात? लोक सगळं आयकतालोच तर. आतांय सांगतात ती आमकां लोक सगळे आयकतालो म्हणून. हय. म्हजो आवाज कसो वळखतात. हांव जर वाटेर चलन जाल्यार कोणीय लोक फाटल्यान पळयता, ताचो आवाज बेदला न्ही तांचे कडेन, अशें फाटल्यान पळयता कोण काय म्हणून. ओ सो तुम्ही फेरीबोटीन हे सांगपाचें न्ही खरें म्हणून सांगल्यार. पूण लोकांक आवाज फॅमिलियर आशिल्लो न्ही. नायस नायस. आनी कोणाचे आवाज आयकताले ते. सामकें. दीस वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मुवमेंटाक एक तुमी एक बरो तेंको दिलो. कितें जातालें की पोर्तुगीज तांचो आवाज इतलो मोठो आशिल्लो की दुसरो आवाज पावनाशिल्लो, तेन्ना एक इंडिपेंडंट स्टेशन तयार करून. पुर्तुगेजांक अशें जालें की तांच्यान बंदूच करून नजो जालो. आनी आमकां शाबासकी मेळ्ळा ती फकत लोकां कडल्यान न्ही, खूब पुर्तुगेजां कडल्यान, की तांच्यान आमकां कशेंच आडाय नजो म्हणून आमी सारके आमच्या गोंयकारांचे काळजान भेटता म्हणून आमी. वा 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 वा. वामन बाबान तुमी तेन्ना खंय रावताली? कॅसल रॉक रावताली? तुमकां जेवण बिवण कशें मेळप कितें? जेवण म्हण कितें आसतलें काय ना, कितें बी पेज बी करून रांदप आनी जेवप आनी काय ना. कितें मेळटालें रानांत तुका? एक्झॅक्टली. आमचे कशी केन्नाच कोण कुड्डो मनीस, कुड्डो मूस म्हणटा पळय ते भाशेन कोण येवंक जायनाशिल्लें, कोण नाशिल्लो. आमीकूय कोणाक मेळून कोण ना, वस्ती नाच थंयसर, सामकें. दुसरो कोण ना. आनी मागीर जेन्ना आमचें भोंवप जालें रानांत. 1961 गोंय मुक्त जालें, हें तुमकां केन्ना कळ्ळें? मुक्त जालें म्हणजे आमी त्याच बरोबर आसा न्ही. आमकां 2 दीस पयलीं कितें जालें, एक मॅसेज आयली बॉर्डर पुलिसां कडल्यान की तुमकां आतां हांगासरले वचूंक जाय म्हूण. हां, तुमी यात. म्हणटच आमी कितें केलें, आमी यात म्हणजे कशें बॉर्डरीचेर रावूंक जायना तुमकां, अशें कितें कितें मॅसेज आयली. म्हणटच आमी तयारी केली आमची की आमी पेपर आमचे घेतले, कित्याक आमचो प्रोग्राम चालू उरूंक जाय न्ही. म्हणटच आमी पेपर गेले आनी ते मागीर ते अशें कितें घडलें, ते आयले कितें करचें, आमकां अकस्मात एक मॅसेज आयली न्ही. म्हणटच तुमी यात म्हणून. आनी फाटोफाट एक बरी ट्रक आयलो की सांगून की तुमचे सगळी मुस्तकी हें काड म्हूण, रेडिओ आमचे ट्रान्समिटर बी तांणीच उखल्ले सगळे आनी दुसऱ्यान व्हेले. म्हणटच जालें तर सगळे आमी हाडले आनी आमकां हातूंत डाक बंगलो आशिल्लो बेलगांव, थंय हाडून दवरले. थंय आमचे ट्रान्समिटर दवरले. थंय ट्रान्समिटर दवरले आनी थंय थावन आमी ब्रॉडकास्ट केले 2 दीस. आनी दर दिसा सकाळीं जावन सांजे आर्मी आशिल्ली थंयसर. दर दिसा सकाळीं सांजे आमकां आर्मी ब्रीफ करूंक लागली, कित्याक ते डॉक्टर आमी येताली पळय, आमी बेलगांव येता म्हूण सांगलें हेणें मार्चिंग चलता, आर्मी मार्च जाताली. आमकां लागले 8 वरां लागलीं आमकां कॅसल रॉकाक थावन बेलगांव पावपाक, कित्याक वाटेर आमकां आज वॉज द ओन्ली व्हेहिकल दॅट वॉज गोईंग ऑन द अदर सायड. ओके. बाकी सगळे लोक गोंयांत येताले. सगळे लोक कितें आर्मीचे ट्रक आनी BP आनी आर्मीचे लोक सगळे. सो तुमी टँक्स तांचे बरोबर तुमी गोंयांत पावले, ही मिलिटरी आनी तुमी दोगांय भितर ना, गेले? आमी बेलगांव रावले, बेलगांव रावले. आनी आमी दर दिसा सकाळीं वचून आर्मी बरोबर ब्रेकफास्ट घेताले. सामरा लागींच आशिल्ले ते सगळे बसलेले थंयसर. आनी आमी पयल्या दिसा पयले आमी 16 तारखेर गेले बेलगांव. 16-17 तारखेर आमकां मॅसेजीस येवंक लागल्यो. कृष्ण मेननची मॅसेज आयली की आमच्या रेडिओंतल्यान ते गव्हर्नराक सांग आतां तुमचो वेळ पावलो, तूं सरेंडर कर म्हणून. समज तर आनी तूं उत्तर दी आमकां ह्या आमच्या फ्रिक्वन्सीचेर. तुमचें कितलें इम्पॉर्टंट तुमचें काम जालें तेन्ना. आमच्या फ्रिक्वन्सीचेर रिपोर्ट दिवंक. ताणें हें केलेंच ना. 2 दीस आमी सतत एवरी आवर हें करताले, अनाउन्स करीत आशिल्ले की तुमी पोर्तुगीजांनी सरेंडर, युअर टायम इज अप. एंड इफ यू एग्री यू रिस्पॉन्ड ऑन दिस नंबर म्हणून. ताणें केलें ना. बरें. आर्मी स्टार्टेड मार्चिंग. आनी एवरी मॉर्निंग आमी सामरा वेताले, सामरा आशिल्ले ते. आनी तांचे बरोबर सगळ्यां बसून आमी ब्रेकफास्ट घेताले. 18 तारखेर जेन्ना आमी सकाळीं गेलीं तेन्ना जनरल चौधरी म्हणून लागलो म्हाका, आमकां आमी कशी आशिल्ली न्ही, आमी रानांतली आयिल्ली न्ही. आमी मनजाती दिसतालीं काय मनीस दिसताले म्हणून आमकां कांय खबर ना. 5-6 वर्सां रावल्यात. आमकां आमचो बेस आमकां खबरच नाशिल्लो.
पूण कितें आमचे तोंड चलतालें न्ही सामकें सामकें. हां तर आमकां बाकीचें लागनाशिल्लें. आमचें काम आमचो हेतू आनी बस दुसरें. आनी तुमी तेंच काम करतात न्ही निमाणे आर्मी सामकें. तातूंत कितें आसा तुमी पूण त्रास करनात कशें. जनरल चौधरी म्हणूं लागलो वी हॅव जस्ट बॉम्ब द रेडिओ एमएस रेडिओ स्टेशन एंड द रिसिवींग सेंटर. आमी पाल म्हणजे सुरू जालें म्हणून सुद्दां आमकां खबर ना न्ही. हां दीस वॉज 18th December. 18th December. आमी 7:30 वरांचेर तुमी ब्रेकफास्ट घेता म्हणजे दिस वॉज बिफोर दॅट. हां सो सकाळीं तांणी गोंयच्या रेडिओ स्टेशनाचेर पुर्तुगीजांच्या आनी बॉम्बार्डमेंट रिसिवींग सेंटर म्हणजे पयलें तें बंद ते बंद केलें. सो दे कुड नॉट आनी कॉन्टॅक्ट एअरपोर्ट आनी दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणजे तांची वाट बंद तांची वाट बंद पळपाची. सामकें. इंडिया वॉज व्हेरी स्ट्रॅटेजिकली अटॅकिंग द गोवन टेरिटरी. आनी म्हणूं लागलो दिस इज विंग कमांडर पिंटो. म्हणजे पिंटो म्हणटच गोंयकार रे. गोंयकार न्ही हांव लोबोतक पिंटो न्ही गोंयचे. सारकें. म्हणजे आमचे रोखडेंच हें जालें इश्टागत नातें जालें. हय नातें जालें म्हणटा आनी हे बाकीचे आशिल्ले ते सगळे चौधरी हे ते सगळे भायले न्ही तो म्हाका लागशिल्लो घरचो कसो. हय. हां पिंटो फ्रॉम वेर आर यू. परवरी म्हणूं लागलो अरे आय एम ऑल्सो फ्रॉम परवरी. हां म्हणजे नातें जालें तें अशें एक टायम. सो जालें न्ही. आनी मागीर तो गेलो आमी गेले आमच्या कामाक. बिकॉज एवरी आवर वी वर ब्रॉडकास्टींग. येस आमकां दितालो म्हायती दितालो. सारकें. जनरल कॉल आशिल्लो ती वॉज इन चार्ज ऑफ तेन्ना द. तुमचे अजून पर्यंत तुम्ही प्रचार करताली. आतां तुमी मेन सोर्स ऑफ पळय आमी इन्स्पिरेशन सांगलें आतां आयले म्हणून आनी अशें खंय पावल्यात कितें करलां लोकांक कितें केलें तें सगळें तो आमकां येवन सांगतालो आमी ब्रॉडकास्ट करता. म्हणजे लोकांकूय आमी कळयताले कशें जाता पळय तें आनी कितें जाता पळय सामकी तें. आतां very, लोक very important आयकतालो की काय आमी नको पूण आमी सांगताले. तुमचें काम ना आयकताले लोक म्हणटात. खूब जाण अशें मेळटात की ते आयकताले आनी लोकांक ते ना कितें क्युरियोसिटी लोक जाली. पळोवन गेलो खंयच्या खंय कित्याक आर्मी आयली म्हूण कितें जाता गॅर न्ही. सारकें. गॅर जाता म्हण लोक भियेलो. हय. आतां गॅर कशें जायत कितें जायत म्हण कोणाक खबर. सामकें खरें. म्हणटा खंय पूण खंय लोक जोम्यांनी एकठांय जावन आयकतालो अशें म्हणटा पूण तांकां कळटालें तें. तुम्ही मागीर केन्ना गोंयान आयली. राव म्हणटा 18 तारखेर जालें. हय. आनी शेवटी 6 वरांचेर सांजची आमी गेलीं पळय लास्ट ब्रिफिंगाक. तेन्ना जनरल चौधरी पयलीं येवंक नाशिल्लो. घडा घडा कोण जीपीन आयलो आनी बरो धम मुखून देंवलो. केदो व्हडलो मनीस तो. हांव ताची खाकीक पळयताली. म्हणटा म्हाका कुमारी लोबो तेन्ना कुमारी म्हणून म्हाका कुमारी लोबो म्हणून लागलो. पोर्चुगीज हॅव सरेंडर्ड. सो 6:30 वरांचेर जाल्ले. पोर्चुगीज हॅव सरेंडर्ड म्हणून लागले. आवय मागीर म्हाका पांय म्हाजे खंय गेले म्हूण म्हाका खबर ना. वयर आयले का सकयल आयले खंय म्हूण हांव खंय कितें जालें म्हूण. म्हणजे हे खोशयेची सामकें सामकें म्हणजे नका तूं हेजान बी पास जाता पास कितें जाता पळय रिजल्ट मेळ्ळो म्हणटकूच तुका हां कितें अनएक्सपेक्टेड रिजल्टान कसो तूं वॉट यू एक्सपेक्ट कशें जायत ना जाय तशें. सरेंडर म्हणटा म्हाका कितें म्हणटा थंय जर गार्डनान आशिल्लें आमी भायर भितर सरूंकूच ना आहलो तो. हांवें काडलें एक फूल आनी ताका दिलें. हां जालें. म्हाका म्हणूं लागलो आतां कितें करता तूं. आतां जालें न्ही गोंय स्वतंत्र यू आर फायटींग टू फ्री गोवा नाव फ्री वॉट आर यू गोइंग टू डू नाव. हांव आनीक रावूंक ना. म्हाका आय एम नॉट अ पर्सन दॅट थिंक्स बिफोर आय टॉक. कातरां बट हांवें सांगलें हू इज गोइंग टू लिसन टू मी नाव. ओके. So I would like to go on into the skies now and announce that Goa is free so that everyone. ते हांवें सांगलें ताका. हो म्हणूंक लागलो म्हाका आगो कितें उलयता तूं. मामन सर आगो कितें उलयता तूं. आतां कितें उलयता तें उलोवन जालें. सारकें जालें आमी घरा गेले. वयर विमाना वयर मोबार कशें वतले आतां उबून आमकां कितें पाखे आहा. तर अरे सकाळीं 6:30 वरांचेर फोन आमकां जनरल चौधरीचो बोथ ऑफ यू कम म्हणून. अशें आमी 7:30 येताल्यो न्ही. गेले ब्रेकफास्ट घेतलो. आतां म्हणूंक लागलो यू वॉन्टेड टू गो अप इन द स्कायज न्हू सो वी आर गोइंग टू शो यू बट वी डो नॉट नो सपोज वी आर गोइंग टू पुट यू इन अ प्लेन सपोज दे शूट द प्लेन विल फॉल. आमी दोगांनी म्हणलें डजंट मॅटर नाव गोवा इज फ्री न्हू वी विल लँड ऑन द फ्री सॉयल. हय काय ना. बरें तांणी सांगलें यू हॅव टू सायन म्हणून आमी सायन केली. आनी आमकां एक मिलिटरी प्लेनीन घालें
आमकां म्हणूं लागलें पयले यू कॅनॉट टॉक सो लाँग सो आमीच चाललें आमी लिफलेट बरयतले आनी वांटले म्हणून म्हण बरयली तर रोखडी छापून घेतली तांचे सगळें ते आर्मीचे सगळें आसा न्ही धाकटे 4 बोळी पुर्तुगेजीन आनी कोंकणीत. कितें म्हणून बरयलें? गोवा इज नाव फ्री. हय, रिजॉयस रिजॉयस माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स सगळे रिजॉयस. गोवा इज फ्री आफ्टर 450 years अँड जॉईन विथ द मदरलँड. व्हॉट अ ग्रेट इतलेंच म्हणलें. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द आर्मी, दे आर युअर ब्रदर्स, दे आर कम टू प्रोटेक्ट यू म्हणून अशें बरयलें. इतलेंच 4 बोळी. आनी ती लिफलेटां छापलीं आनी आमी विमानान गेली. आमकां सांगलें 2 वरां तुमी यू कॅन डू इट बट एट 11 o'clock वेन वी आर हॉइस्टिंग द फ्लॅग यू हॅव टू मेक दीस अनाउन्समेंट जस्ट अबव द इदल. बट आमी पयलीं हिस्टोरीक खिणो तूं आतां पयलीं सांगता, समथींग ऐतिहासीक सांगता. कांय ना रे म्हणटा कितें आमी भोंवली सगळे कडेन ते लिफलेटी उलयल्यो सगल्यो व्हेरी लो. लोक पळयतालो सुद्दां म्हणजे विमान अशें पळोवंकूच ना तांणी लोकांना. हांवें खूब जाणां कडेन आयकलां वयल्यान विमान पत्रकां उडयतालीं म्हणून. काडल्यात न्ही भुरगे आशिल्ले ते धांवन ते पत्रकां काडटाले खंय सगळे. तशें सांगतात आतां आमकां आमी वयर. मागीर शेवटी आयल्या आनी कांपालाचेर देंवल्या. ना पयले आमी सारकें 11 वरांचेर पयलें 11 वरांचेर आयल्या अँड वी मेड द सेम अनाउन्समेंट that Goa is now free and united with Mother India म्हणून. हो फ्लॅग सकयल हाडटा, हो फ्लॅग वयर वाडटा त्या वखदार एक्झॅक्टली एट 11 o'clock. आनी मागीर आमी परती गेले. मागीर कांबाला देंवल्या मातशी आनी मागीर परती गेले बेलगांव. अरे कित्याक गेले? कांबालाचेर रावपाचें न्ही? ना रावून तशें आजून आमच्या ताब्यात येवंक नासलें आर्मी. आमकां कितें जालां म्हणून आमकां खबर नाशिल्लें खंय देंवतलें. मागीर एक नवो अध्याय सुरू जाता तुमच्या लायफान भितर. तुमी गोंयान आयलीं, मागीर वामन बाब इज IAS म्हणून ताका रिक्रूट केलो. मागीर आमी हांगा आयला न्ही. मागीर खंय गोंय स्वतंत्र तशें जालें म्हणल्यार आर्मीच आशिल्लें हांगा. आर्मीचें एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्लें आनी सगळे प्रिजनर घेतलेले इन्क्लुडींग द गव्हर्नर जनरल एंड ऑल दॅट. म्हणटात मागीर तांची पळय प्रिजनर ऑफ वॉर म्हणून जाले ते तांकां पळय धाडच्या पयलीं तांकां करूंक जाय आमकां ताचे बरोबर घालीन गव्हर्मेंटान की बाबा तुमी तांचे कडल्यान कितें जाय कितें नाका ते कशें आहात कितें दे हॅव टू लूक आफ्टर प्रिजनर ऑफ वॉर अकॉर्डिंग टू जिनिवा कन्वेन्शन. म्हणटा ते म्हणटा आमी वासाली सिल्वाक वचून मेळटालीं सद्दां काल. बरो उलयतालो तो नको आमी काय कोण म्हणून कितें. पूण जावं पूण अशें जायना जाल्लो जायत कडेन बट ही नेवर शोड. पूण आमी ताका म्हणजे जाणो आमी गव्हर्नर म्हणून ताका सामको कैदी कसो आमी मानलो ना. व्हेरी सिविली सगळें हें केलें आनी मागीर ते गेलेत. मागीर नवें एडमिनिस्ट्रेशन मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आर टू चेंज टू सिवील एडमिनिस्ट्रेशन. मागीर आमी आमचे वाटेन वेता म्हणून सांगलें आमी आय हॅव टू गो बॅक टू बॉम्बे अशें. आनी आमकां विचारलें हू इज गोइंग टू रिकन्स्ट्रक्ट गोवा देन इफ यू ऑल गो म्हणून आमकां नोकऱ्यो दिल्यो. तूं कितें म्हणून? म्हाका डायरेक्टर ऑफ टुरिझम केलें. ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायत केलें. वाव ग्रेट अशें असो. सो तुमी गोंयच्या सिव्हील सर्विसीन तुमकां इंडक्ट केलें? बसयली आमकां न्ही. खरें तें गोंय घडोवपा जाय आशिल्लें. इतले सगळे आशिल्ले गोवा गव्हर्मेंटा कडेन लोक नाशिल्ले एक्सपिरियन्स एज्युकेटेड आनी अशे तरेचे आशिल्ले पूण इंग्लीश नको आशिल्लें. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज इन इंग्लीश. सो जाणो आशिल्ले पूण तितले हे ना. पूण हांगाच्या लोकांक नोकऱ्यो तेन्ना दिल्यो तूं हे ना. पूण तांकां नोकऱ्यो नाका आशिल्ल्यो. दे रिफ्यूज टू टेक द जॉब्स. गव्हर्मेंट जॉब्स नाका आशिल्ले. आतां पळय तूं गव्हर्मेंट सॅलरी वॉज व्हेरी लेस ऑल्सो. पूण तेन्ना म्हूण पुर्तुगेजांची सॅलरी मोठी आशिल्ली. पूण ना तांकां कितें काय म्हण सांगलें ते आजून पुर्तुगेज मेंटॅलिटी तांची पळय आशिल्ली ती कोणें खोदून काडली ना. म्हणटा ते आमी आस्पिरंट जावंक म्हणटा जाताले. तांकां जर मामलातदार जा म्हूण सांगलें तर नाका म्हणटाले. सगल्यो नोकऱ्यो आशिल्ल्यो जाय ताका. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी व्हडले उंच आनी सकयल सगल्यो मॅन करूंक जाय आशिल्ल्यो. कित्याक सगळे पळय डायरेक्टर आशिल्ले चड करून ते गेले. जुईज गेलेत. बरोबर. सो येदी व्हडल्यो वेकन्सी सगल्यो मोठे मोठे. पूण लोक ना वी वॉन्ट टू बी आस्पिरंट म्हणजे कितें लोअर डिविजन क्लार्क
इक्वेट करिनाशिल्ली इक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नाका बारीकशी काम घे. रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही तांकां दिसली ती व्हडली आस्पिरंट जालो म्हणटच तूं मागीर सट्टलो आनी कितें जातलो. म्हाका आनी एक जाय, कितले वर्स तुमी गोवा एडमिनिस्ट्रेशनान काम केलें? हांवें 6 वर्सां केली. 6 वर्स केलें. ताणें रिटायर जावन पर्यंत केलें. आनी मागीर अंगोला मागीर कसो जालो? अंगोला कसो अपॉइंटमेंट जाली एज ए राजदूत एम्बेसिडर? त्या पोस्टांक कोणें एप्लाय करिना. पूण ताका IAS केलो न्ही? असं जायतो ते भाशेलो IAS तो रिटायर जाला IAS. सगळ्या डिपार्टमेंटान हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसलो. काम केलं न्ही? हय, सगळ्या डिपार्टमेंट आतां पळय डिपार्टमेंट चेंज करतात तशें तशें तो एवरीबडी जालो. हय. आनी मागीर तो गोवा टुडे तो एडिटर जालो. हय. आनी तो तें चलया तो फक्त आपल्या बरोवपाचीं कामां करी न्ही. करतालो, हय. ती आमकां कितें आमी हांगाला कोणाक वळखनाशिल्ले, आमी कोणाक दिल्लीक सुद्दां वळखनाशिल्ले. आमकां कोण म्हणटा पळय तो कोण म्हणटा तो गॉडफादर कोण नाशिल्लो आनी कोण ना. तें घडोवन येता न्ही कितें. सारकें ना खरें. लिबिया बाब म्हाका एक सांग, तुमी आतां बॉम्बे मेळ्ळी वामन बाब सरदेसाय, तुमी रानान रावन पयलीं आंबोली मागीर तुमी कॅसल रॉक काम केलें, 6 वर्सां लोकांक मेळ्ळें ना. तुमचे भितर मोग केन्ना जालो? मोग जावंकूच मोग सदांच आसता न्ही मनशांचो. पण तुमी काजार कोणाक जावचें ठरयलें? राग आसता, द्वेश आसता, कित्याक आसता? मोग म्हणजे कितें? तुमी काजार जावचें ठरयलें? हय. काजार आमी जावपाची गरजूच नाशिल्ली न्ही. तेन्ना कितें आमी रावलीं 6 वर्सांनी. आमी रावलीं म्हणजे कितें योगायोग घेवन कितें जाता पळय तें तुका कित्याक जाता मुद्दम आमी कितें प्लॅन करून रावूंक ना. सामकें. नो प्लॅनिंग. तें जालें न्ही. बरें म्हणटा तें आतां पळय लिव इन रिलेशनशिप्स आसतात आनी फॅशन जाल्या तशी तेन्ना नाशिल्ली. पूण आमची ती 6 वर्सां आमची लिव इनूच रिलेशन जाली न्ही. पूण जावं मागीर आयली. मागीर आमी जाली ना कितें सेपरेट जाली ना. कित्याक गव्हर्मेंटान कितें केलें, ऑफिसर पळय आशिल्ले तांकां हे पुर्तुगेज पळय सोडून गेले ती घरान येयली. 4 ऑफिसर एका घरान सगळे. म्हणून आमी 4 ऑफिसर. मागीर मेकलें हें सुळसुळीत जाता, स्मुदून जाता एडमिनिस्ट्रेशन. ते एकले आपल्या फॅमिली काडल्यान गेले तरी आमी दोगांच उरलीं. अशें करून आमी उरलीं. आनी मागीर आमचे सगळे आमकां मित्र पद आमचे जालो क्लब. आमी स्वतंत्र न्ही म्हणून आमचो जालो क्लब. आनी ते सगळे काजारी विष्णू नायक आनी सगळे ते कांडेसाय आमचेच लोक. ते तुमी लग्न जावंकूच जाय म्हणटात. अशें मागीर ते तशें योगायोग म्हाजी घरचीं सांगूंक लागलीं न्ही कितें काय म्हणून कितें काय म्हणून. जालें मागीर 19 डिसेंबर विचून काडलो एक दीस आनी लग्न जालें. वा वा वा. बरें, बरी स्टोरी. ही लोकांक आवडटलें आयकुपाक. हें सगळें आतां तुका घालूंक जाय. आतां तुका विचारलें म्हळ्यार तुका सांगलें. ना हांव तुका इतल्या खातीर म्हणटा, तुमी दोगी जाण मेळ्ळी एक नॅशनलिस्ट आशिल्ली. तुमी दोगी जाण गोंयच्या प्रेमान भितर सामकी झोकून दिवन काम केलें. रानान जिवाचे त्रास काडून तुमी रेडिओ स्टेशन चलयलें. आमी केलें आमी म्हणपाक तयार ना. कित्याक सगळें तूं आतां सगळें विचार करून करता अशें दिसून जावन जाता गजाली कितल्यो जावन येता. जावन सगळें ऑटोमॅटीक घडलें. आतां तुका वाट दिसता आनी तूं ती वाट वेता, ते वाटेन वेता जाल्यार इतलेंच न्ही. आमच्यान घडये दुसरी वाट काडी येताली जावचें नाशिल्लें काय. सारकें. तातूंत कितें आसा? सामकें सगळें हांव म्हणटा सैमीक रितीन सगळें घडत गेलें. आमी कांयच आमी केलें अशें आमी म्हणत ना. बरें, म्हाका आमच्या लोकां खातीर तूं एक सांगपाचें. वामन भाऊ सरदेसाय तुज्या मनान जो आसा तो निमाणें तूं कितें म्हणटलो ताका? ही वॉज ए पॉयट. तो बरो साहित्यकार. त्यो गजाली त्यो हांव म्हणटलें ताका एक देव मनीस. हय. आतां तुका एक गजाल हांव सांगीन जालें ताची. कितें म्हणटा बुधा कितें म्हणटा, बी रोयता तें पळोवंक जाय न्ही. आमी एक आतां आंबो एक नाल्ल बरो म्हणटा न्ही. थोडे आसनात बरे. पूण आमी तो बी कसलें आशिल्लें, ताची वाड कशी केली, ताका राखलो कसो आनी वाडयलो कसो तें आमी विसरता. सामकें. बुद्धा म्हणटा कितें, कॉज एंड इफेक्ट गवर्न आवर लायफ्स. बी मायंडफूल ऑफ द सीड्स यू सो. नायदर फायर नॉर विंड नॉर बर्थ
nor death can erase our good deeds. And this is his theory of happiness. म्हणजे ते बी जे तूं रोयता, तूं करणी जी करता, ताचें फळ बरें जावंकूच जाय न्ही बरें केल्यार. सामकें. एज यू सो यू रीप. आमकां बायबलांनी सांगलां तशें आमी करता तेन्ना विचार करिना कितें करता म्हणून. सामकें सामकें. पूण तें काम बरें आसता आनी तें सदांच फुडले पिळगे मेरेन उरता. सो रिबे बाय, तुका हांव धन्यवाद दितां. कित्याक धन्यवाद कित्याक आतां वामन बाब सरदेसायाचे तूं एक बरे वेगळे ताजी पळय फॅसेट्स, ताजी एक हिऱ्याक वेगळे पळय तासां आसतात, तुवें वेगळीं तासां आमच्या मुखार उक्ती केली. वामन बाब सरदेसाय हे कोंकणी कवी, लेखक, ताणें मिर्ग चलयलें, तांणी स्वातंत्र्य लढ्यान भितर अशे तरेन भाग घेतलो की जे लोक खूब रेर, तुमी आतां पयलीं सांगले, वेगवेगळे लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट येवन ताणें गोंयच्या प्रचारान भितर सामकें झोकून दिवन काम केलें. तुमी ताजे बरोबर आशिल्ले. तुमी एक आदर्श अशें कपल म्हूण लोक तुमचे कडेन पळयतात. गोंयच्या मुक्ती नंतरय तुमी हांगा आसात आनी तुमी आमकां हें सगळें सांगूं शकतात. वामन बाब सरदेसायाक आमी कोण विसरूंक शकनात. तांचें कंट्रिब्युशन गोंयच्या मुक्तताये खातीर आनी ताजे नंतरय नवें गोंय निर्माण करपा खातीर जें जें कितें योगदान जाय आशिल्लें ताणें दिलें, तुमी दिलें. आमी धन्यवाद दितात, तुमी आमकां इतलो वेळ मुलाखत दिली. तुमकांय देव बरें करूं. पूण हें तुमी जें म्हणटात तें तुमी जाणात न्ही. हें तुमचें एक नमळाय तुमची. ह्या नमळायेन तुमी हें म्हणलां. धन्यवाद. गोंयकारांनी गोंय खातीर करूंकूच जाय न्ही. करिना तें बरें न्ही. सामकें. पळयत रावात गोमंतक TV.